बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात सोमारा कोलवा पुलिसांनी 24 वर्षाच्या तरणाट्याक अटक केली। सोनू कुमार चव्हाण अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचे नाव जावन आसा। सुमार 2.40 लाखांचो बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्यान उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत सोनू चव्हाण हाका अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। कोलवा पोलिसांनी काल उसरागती केल्ल्या एका कारवाये मूळ उत्तर प्रदेशाच्या सोनू चव्हाण 24 वर्सां हाका अटक केल्ली आसा। ही अटक जी आसा ही गावंडाळे कोलवा हांगा जाल्ली आनी कोलवा पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू कडल्यान तांणी जवळ 2.41 ग्राम गांजा जाची इंटरनॅशनल मार्केटात किंमत आसा 2,41,000 तितलो गांजा तांणी जप्त केल्लो आसा। कोलवा पोलिसांच्या खबऱ्यांनी सोनू गांजा घेवन थंय येतलो अशी म्हणून म्हायती दिली। त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या म्हणजे घेवपाच्या जाग्याचेर कोलवा पोलिसांनी आपले पुलीस जे दवरिल्ले आनी हांगा एक स्पेशल टीमूय दवरिल्ली। ताचे नंतर सोनू राती उसरा जेन्ना तो थंय पावलो तेन्ना ताका अटक केली आनी ताचे कडल्यान हो गांजा जप्त केल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू हो गांजा घेवन थंय कोणाक विकपाक आयिल्लो आनी हो जो गांजा आसा हो आतां 31 जी जावपाची आसा सेलिब्रेशन ताका लागून मोठ्या प्रमाणात कोलवा टुरिस्ट येतात आनी ह्या टुरिस्टाक हो दिवपाक अशें तांची प्लॅन आशिल्लो। ताका लागून सद्या कोलवा पुलीस सोनूची बसून चवकशी करतात आनी हाजी मुखारली चेन सोदपाचे ट्राय करतात। आज सांजे सोनूक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली। ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव